देखो खंयच्या दुबळ्या लोकांनी काम करलो पयसो आनी परत दिला 5 स्टार हॉटेलान एलिशा खंयच्या हॉटेलान आरण्यांत आलो तो ताका बकरी मेळ्ळी आरण्यांत आनी उंची खारां पळय जे स्पेशल खारां व्हडलीं खारां आनी पुरा तशें व्हडल्या हें पुरा आनी ताच्या उपरांत थंय मेळलो संदेश कांय ना म्हणजे एक एकल्या पाद्राबाई एक नमुन्याचे देणे असो पुरो आम्ही ते तुलन करून वो बरो तो बरो सांगून साध्य ना तासो पावर चड आसो पावर उणे तशें तुलन करूंक जाय तुलन करून ते तुलन रावना समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत आम्ही येदोळसो प्राजित काळ आरंभ केला आणि या प्राजित काळाक संबंध जाल्ले संगती तशेंच आमच्या जिनियंत येवचे हेर थोडे संगती विशयांत आयचो संवाद कार्यक्रम आम्ही सोलोवन व्हरता आणि आयच्या संवाद कार्यक्रमाक आमच्या संगे आसात दोग कापुचीन पाद्रब हाच्या आदीं ते आमच्या सांगाता आशिल्ले फादर डॉल्फी सेरावो आनी तशेंच फादर सिप्रियन डिसोजा आत्मज्योती आश्रमात हांव आयल्यात तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव तांकां स्वागत म्हणटा थँक्यू फादर पयल्यान पयले हांवें साचे सवाल हे करेजमाक म्हणून तरी न्ही पूण जेराल रितीन थोड्या तेंपा आदी एकलो मानेस्त म्हाका मेळ्ळो तो म्हणलो आदल्या काळार फादर भाग्यवंत आसले ते कशें म्हूण सांगल्यार ते काल्यांक सांगताले आनी काल्यां सांगताले पळय तशें जातालें तें आनी आतांच्या काळार ते आमकां पळोवंक मेळना देखून हे प्रावादपणाचे देणे आतां खंय गेलां अशें म्हणून ताणें सांगतना म्हाका अर्थ जालो काल्यांक म्हूण सांगल्यार पाद्राबान मनशां थंय अशें अशें मुखल्या दिसांनी घडटा म्हूण सांगचें एक देणें ताजें तें आसा जें म्हळ्यार सादारण भविश्य विचारूंक येतात म्हळ्यार कश्टांत आसल्या वेळार गेल्ल्या वेळार पाद्राबान ताका सांगचे हे प्रॉब्लेम परिहार जाता की जायना गी अशें म्हणून तसली एक अपेक्षा ताजें तें आशिल्ली पळोवंक मेळ्ळी आतां हे एक सवाल केला म्हळ्यार पाद्राबांनी असलें भविश्य सांगचे गरज गी म्हळ्यार ह्या जागपणाचो तो एक वांटो गी एक दुसरें कालें म्हणून सांगल्यार खंयच्याय पाद्राबाचें ह्या कोणी लायक बावडटे मनीस जावं पुरो तांचें भक्तीपण आमी ह्या भविश्य सांगच्यार होंदोवन आमी कांय मेजूंक तुकूंक जाता गी म्हणून कितें म्हणटात वांजेलो सांगता सांव पावलो सांगता हें प्रवादपण एक देवाचें देणें ते हर एका पाद्राबाक एकसल्याक आसा म्हणून हर एका पाद्राबाक तितल्यान अशें एकल्यान केल्या बरें आनीक करचें म्हणना एकलो पाद्राब बरो सिंगर बरो थळो आसा आनी एका पाद्राबा सिंग करूंक जायना वय एकल्या पाद्राब हाय पिचीचेर सरमावन दिवंक जाता आनी एकला बेज वय अशें तीन देणी सांपावल म्हणटा एकल्यांक तीन सोम्यान दिल्या तीन देणी वय ताचेर वंदन आसा आतां प्रवाद करचें देणें आदीं पळयलां हांव ल्हान आसतना पळयलां थोड्या पाद्राबांक देणें आशिल्लें तें लोक ताचेरच्यान प्रवादपणा खातीर येता तो ताचेरच्यान येतालो आनी एका पाद्राबाक देणें कांय गुण करचें देणें आसतालें आमच्या आतां आमी कापुजिनांचें पळोवनचें हांवें आनी फादर युजीन रेबेल्लो नावाड्डीक आमच्या देसीच्यान आसलो युजीन रेबेल्लो कितलो लोक तो येतालो प्रत्येक तरान देंवसराचें ह्या वायट सकत तांच्या आंगार आयली काडूंक आनी पुरा उरले पाद्राब आसले फादर युजीना तितल्यान ते दिमी घाल म्हाका चारदान करचे कापुजीन पाद्राब हांवें पळयल्यात पूण ते देंवसार फोडोवंक ते वचनातले भितर मात्र ओके तांचे थंय जाले सक्रामेंताचे मुखार बसले एका पाद्राबडी सारलें सकाळी हांव तेर्स करनात तुमी पांच तेर्स हांवें करचो म्हणलो हांव 5 तेर्स करता म्हणून सकाळी एक करता 10 वरार एक करता म्हणून प्राय जाल्या रिटायर्ड जाल्या बसून त्या आमकां ते बीनचे ग्रोट्टालो भितर ताच्या मुखार ताणें कोंत काडून तिशी निशोवन तेर्स म्हणचो कोण मुखार मेळ्ळ्यार केदोडलो पुरुंशाल आयल्यार ताचेर तो पळोवन विश करनातलो म्हळ्यार तेर्स म्हणटा म्हणून वय तशें देखून तितले भक्तीन तेच ह्या मागण्या करताले ते पूण ताका तें देणें ना म्हूण तोच वळखतालो म्हाका सैतान सोडोवचें ना म्हणून हांवें फादर युजीन रेबेलान 5 तेर्स केल्यात की ना गी म्हणलें म्हाका कळना म्हळ्यार आमी पळयनातलें हांव तितलें करचें बरें भक्तीवंत पाद्राब आसले पूण देणें ताका आसलें थंय फादर युजीन रेबेलोय सक्रामेंताच्या आराधनान दिमी घालून करतालो तें हांवें पळयलां तशें देखून वेगवेगळीं देणीं दिलां थोड्या भासांचें देणें दिलां तशें देखून प्रवादांचें पयलें आसलें आतां ना म्हणलें तें म्हाका तें सारकें चिंताप की म्हणून स्विकारसूंक कश्ट जाता
आतां हांवें बघून पदरा बसात ते देणे प्रवास करचे देणे आसले पदरा बसात वय लोक थंय वचोंक पुरो ते देवान दिल्लें देणें तें पळोवन हांवें मसोर करचो आनी परत समान जायना या आनी एकल्या पदरा बाग ना म्हणून सांगूनचे समान जायना ती देवान कोणाक देणी दिल्यांत ती देणी ते वापरून करतात वय आतां आनीक तुमचो पाठ आसलो ते करचे सोमांगी या शिकून त्या पदरापणी सांगल्या बरी जाता गी म्हणून आतां आमचे कडेन लोक येता अलेली सैरीक आयल्या आमी मुखार वशेत गी कित्याक म्हळ्यार आमी खाजारां उरनात देखून म्हूण येतात देखून आमी तांकां मागण्याक बसयता एक वर मागणें करता आनी उपरांत मागण्या परत जाल्ल्या उपरांत आमी पयलें उलयता तांचे कडेन तो कोण कितें कितलें शिकला ताच्या कुटुंबाचें बॅकग्रावंड घालें तें घालें पुरो सोदून काडटा आमी विचारता तो कोण आतां तुमी खंयच्या पोजिशनांत कित्या उद्देशा खातीर आतां फायनान्शियल गेन्सा खातीर जातात गे या शिकप मात पळयलां गे हाका आमी सड्ड ओत्त दिवंक वचना आमी काळजा भितरले गूण पळोवंक येता तो गूण ह्या भुरग्या कडेन आसा गे म्हणून थोडे फावटी आमी नाका म्हणटा तो पाड म्हणून न्ही आनी तांच्या भुरग्याक तांणी भुरग्याक कातर जाल्ले रावच्या बरी तितले बरे गूण हांच्या भुरग्याक थंय घालूनात एकवटा रावचे खालतेपण रावचे एजस करीचे आनी खाजर लग्नाची न्ही बांद घटकचे हांच्या भुरग्याक नात तांच्या भुरग्याक सोदून कितें फायदो वय आच्या ह्या भुरग्या कडेन आमी उलयता हांगाच उणेंपण सोदून काडटा हांगाच सोदून काडटा आतां यंत भुरगे सड्ड आवट गोईंग जालो जाल्यार वत्त सारको सड्ड आवट गोईंग जालो जाल्यार सगळो तो फ्रेंड्स तें म्हणून आयल्या भुरग्याक तो कवलो टायम दिता ताचेर तें कन्सल्ट घालून करता ताचेर ते हांगा अंडरस्टँड करून करता यात भुरग्याक तें अनकंट्रोल्ड हँगर नियंत्रणांत उरलो राग आसा जाल्यार त्या भुरग्याक ताणें कशें और एका उतरार घेता त्या भुरग्या कडेन कशें जिवनचें देखून आचे आनी आच्यंत पळोवन तो अनकंट्रोल्ड हँगर आनी आसा जाल्यार आमी म्हणटा मुखार येचें सोमा म्हणून आमकां दिसता गी ना गी म्हणल्यार म्हाका सांगूंक कळना म्हणून आमी ओपनली सांगता तांकां हिने तशें हे भुरग्यांक समाजान असो राग कंट्रोल करून घरची परिस्थिती कंट्रोल करचें जाल्यार तशें म्हणून आमी पळयता तें देखून प्रवाद म्हणटाना एक देवाद आमी पळयतना आमकां दिल्ली समजणी आमी वापरूंक वय आमचे दोळे क्लोज करून देव वयता हर एक देव खेळयता म्हण आमकां समजणी दिल्या देवान तकली दिल्या आमची देणी वापरूंक आमकां थोडे आटापूंक जायनासले विशय आसल्यार आमी दिंब्यार पडटा सक्रामेंता मुखार आनी देवाचेर देवाचेर वांजेल कितें सांगता त्या घडये वासाप काण एक मॅसेज काण पळयता देवाचें अशें सांगता कांय मुखार बरें ना गे सांगचें देणें आसा म्हणून तशेंय वचोंक जाता आमी क्लिनिकल सायकोलॉजिकलच्या बॅकग्रावंडारूय पळयता तशें पळोवन 2 खाजारां जाल्यांत एका 2 म्हयन्यांनी थंय इंगड जाल्यांत आतां एक कर म्हूण हाडटात एक कर म्हूण हाडटात आतां आमी चेडवाचें बॅकग्रावंड पळयता तशें थंय कठीण एक राग आनी कठीण एक एटॅचमेंट खाल्याक एक एडिक्शन मोबायलाक कठीण एडिक्शन या थोड्या वस्तूंक एडिक्शन शॉपिंगाचें एडिक्शन हर एक दिसा शॉपिंग वचता एडिक्शन इट इज आतां सोरप येताले हर एक दीस सोरप येजे शॉपिंग करताले हर एक दीस शॉपिंग वचोंक इट्स एडिक्शन आनी घरच्यांनी दाण दाण तांकां सोय जाल्या ते भायर येतात म्हळ्यार एक एकल्या पाद्राबा एक नमुन्याचे देणे आसूं पुरो आमी ते तुलन करून वो बरो तो बरो सांगून साध्य ना तासो पावर चड आसो पावर उणें तशें तुलन करूंक जाय तुलन करूंक ते तुलन रावना हाका आमच्या समजणेक रावना रावणांतली वस्त आमी काणून आसा करून नजो वय तें देव वयल्या सत्यवंत सरपद येता देवा बापाक सोडिल्लो विशय आनी ताची खुशी कोणचें देणें दिता म्हण तें आमी सांपावल सांगता आमी सारूंक जायना म्हण ताचे कडेन ताच्या पदवे मुखार सर पदवेदार देव तो सर जाणार तो रस्तो आसतना देणी घालून दिता आतां तुमी ओडोल सांगले बरी तो पाद्रा दिसाक 5-13 म्हणटलो वय कोणाक वतो ताज्या त्या गुपीत मागण्यावर कितल्या जाणांक बरें पडटा गुपीत बरें जालें कोण कितले जाणां जाल्यार आतां देवान दितालो फादर बट्टण म्हाका तो मस्त क्लोज आमी मस्त हर एक दिसी म्हणजे येतालो तो आनी हांव आसा फ्री आसा जाल्यार 5 मिनटां उलोवंक म्हणटालो जनेलांतल्यान आनी अत्मी संगती मात उलोवंचे आमी तो एक इस्कालो प्रिंसिपल जावन आलो आमी प्रिंसिपल जावन आलो आमी त्या विशयांत इल्लेशें भुरग्यांक कशें वयर हाडलें कितें सांगलें आमी कशें केलें ताचे फंड ऑफ नॉलेज इतली वर्सां इस्कालांत आलो जिणींत इस्कालो भुरग्या वाटो तो कसो भुरग्यांक समजतालो हर एका भुरग्याक कशें वयर हाडटालो म्हणून म्हजेर सांगतालो हांव ताचें पुरो आयकतालो आनी आमी तशेंच म्हाका एका भुरग्याक शिकनासल्यार ताका देणें आसा गे पळोवन तें देणें उर्जीत करन त्या भुरग्यान टॉप जावच्या बऱ्यान पळोवंक जाता थोडे भुरगे मॅथ्स शिकना जावं पुरो ताका मॅथ्स शिकचो मेंदू आसा गे म्हणून तो न्युमेरिकल ब्रेन म्हणटा आमी हांगा फाटल्यान आसा तो ताका व्हडला गे म्हणून थोड्यांचे दोळे ल्हान थोड्यांचे दिश्ट चड दिश्टीन एका दोळ्यान एक दिश्ट आनी एका दोळ्यान आनी एक दिश्ट आसता
देखून थोड्यांक एक मॅथ्साचो ब्रेन बरो आसता, सायन्साचो आसा, लँग्वेजीचो हे लेफ्ट लोक तशें ब्रेन एकच सारको ना, इंगड इंगड आसा, फ्रंटल कॉर्टेक्स, हायंड ब्रेन, लेफ्ट रायट मस्त आसा आतां ब्रेन, एक ब्रेन एक काम करता. देखून एका भुरग्याचो ब्रेन उणो आसा, तो मेंदू ल्हान आसा, ताका तो त्या जाग्यार तालेंताना तुलो इल्लोसो ब्रेन आसल्या कडेन व्हडल्यान काम कर म्हळ्यार ते एक्सपेक्ट करूंक जायना. देखून थोडीं भुरगीं लँग्वेजीसान चड मार्क काडूंक उत्तेजन दितालें हांव क्लासींत, थोड्यांक मॅथ्सान दितालें हांव, थोड्यांक सायन्सान, अशें वरायटी देणी. तशेंच आमचे थंय देवाण दिलीं वेगवेगळीं देणी आहात, 5 बोटां एक सारकीं नात. एक आतां यें बोट निमाणें बोट लांब आलें जाल्यार आतांचो उद्देश पर्पजच डिफीट जातालो शेवटूच. धरची वस्तू आमकां धरूंक जाता तें बोट लांब मूठ धरूंक जाता ना वय तशें ताका आतां देवान एडजस्ट करून ताच्या महिम्या प्रकार धाडल्यान. आनी तशें आसतना थोड्या पत्रांनी गुपित मागण्या करून मस्त इगर्माचें एक कॉन्ट्रिब्युशन चड दिलां पवित्रपणाक म्हूण हांव मांडून घेता. एक पदराब जावन दी, एकलो प्रिचर जावन दी, भायर येवन स्टेजीर रावन 1000 लोकां मेळून तशें बरें करतना ताणें कांय लोकां मेळनासतना सक्रामेंता मुखार ताची जिणी सक्रामेंताचे बरोवन ताच्या देवास्पणा मुखार कांय संवसार परिवर्तन केलां कोण ना. ताणें ताचें प्राजीत देवान कितली बेसांव वतल्यान कोण ना, आनी मागण्या खातीर तो खंय कितें कोणा खातीर मागतलो म्हणून तशें. परने चल्ल्यान ते आमकां प्रवादी पळोवंक मेळटात आनी नामर्दी प्रवादी तांचो जायत्या पुटांनी उल्लेख करता, जावं तो येरेमे प्रवादी या एजेकेल प्रवादी, आमोस प्रवादी, हे क्रांतिकारी प्रवादी आनी मागीर आसले बरें सांगचें. आतां हें आमकां पाद्राबा मदें पळोवंक मेळटा. काल्याक म्हण सांगल्यार कोणगी थोड्या कडेन विचारूंक घेवचे आसतात, अशें म्हणजे सिच्युएशन आसा आनी ताचे मागीर मुखार कितें जायत म्हणून विचारूंक घेवचे आसतात. थोडे अन्य धर्माच्या कडेन येतात, थोडे आमच्या पाद्र्यां कडेन येतात पळय. आतां त्या परण्या सोल्ल्यांत आमकां कोण प्रवादी पळोवंक मेळटात तांकां, आनी ह्या आमच्या भोंवतणी आमच्या काळार आसचे कोण धार्मीक गुरू आसात आमचेच म्हणचे आमी जाल्यार तांकां आनी हांकां कळलो फरक कसलो. तांची जिणी निजायकी प्राजिताची जावन आसली, कश्टांची जावन आसली, आनी तांची जिणी संपूर्ण तांणी देवाक समर्पीत केल्ली. आनी त्या वरवीं कांय कितेंय सांगूंक घाल्यार ते मुखार सांगताले कोणा फाटी मुखार पळयनासतना. पूण आतां आजुनूय काळार इल्लेशें बदलावन आसा, म्हळ्यार परिस्थिती बदलल्या. त्या वेळाची परिस्थिती दुसरी, आतांची परिस्थिती दुसरी. फॉर एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार सांजो बावतीस ताणें हेरोदेस जिणी सारकी ना म्हणून सिदा सांगून सोडले, नाक भियेनातलो. कित्याक पयल्यान जिणी तशीच सरळ जावन आसली आनी तो देवाक लागीं आसलो, कोणाकच भियेनातलो. खंयचें वायट आयल्यार सिदा सांगून सोडटलो. आमच्या मध्ये थोडे आसात ना म्हण आतां बिस्प ऑस्कर रोमेरो ताचें सादा जिवीत तशेंच, जावं पुरो थॉमस मोर. पूण आजकाल आमकां थोडे पळोवंक मेळटात मस्त मनशां तांचे कडेन येतात. काल्याक म्हण सांगल्यार असले एका बिझनेसांत लॉस जाल्ल्या कडेन वयर येवंक साध्य आसा की अशें म्हणून. पूण ते ऑस्कर रोमेरो आनी ताच्या उपरांत आमचे थॉमस मोर पर्नासोल्लाचे प्रवादी आनी हे मनीस आसात. काल्याक म्हण सांगल्यार हाजे कडेन गेलो, म्हाका ताणें सांगलें आनी ताच्या मागीर आतां म्हजें बिझनेस बरें जाला म्हणून. हे नोमणेचे 2 नोमणेचे प्रवादी हांच्या मदें व्यत्यास कसो आसा हे पुरा तुका बरें जाता म्हण सांगता. एक व्यत्यास बिब्लिकल प्रॉफिट्स म्हणटा आमी, बायबलाचे प्रवादीचो एक व्यत्यास तांकां आनी हांकां खाले म्हळ्यार ते देवान सांगिल्लें मात्र सांगतात, मनशाचें कांय न्ही. देव कितें ताका सांगता, रायाक वचून सांग या परजे कशें सांग म्हूण सांगलें देवाचें म्हण. तें देवान सांगिल्लें मात्र संदेश तो दिता. एक एक्स्ट्रा कुडची ना, एक उणें करिना. एक रायाक फेवर करूंक, रेवाक रायाक कुशी करूंक ना पावस येता म्हणून सो सांगना. पावस येता म्हणून पावस येना जाल्यार पावस येना दुकळ पडटात म्हूण सांगता. ताच्या जिवाचें तो परवा करिना ताचें जीव वो काडटा. तें देव आतां आज वचून सांगता आजाक
आमचो एलर्जी वचोन सांगता अशें घडटा म्हणून सांगता तो राय ताची फाट धरून ताका जुशे मारता आनी देव ताका लिपयता रानान ताका पळय थंग एक कावळो हाडून बकरी घालता मासाचो कुडको घालता तो न्हिदल्या कडेन देव ताका उदक धाडटा आनी थाण भरता तें मिनरल वॉटर पोटाशियम आसलें झिंक आसलें कॅल्शियम आसलें बरें उदक तांकां मॅग्नेशियम आसलें बरें हें मिनरल वॉटर म्हळ्यार तें पियेता तें पियेल्या आमकां जाय तीन न्यूट्रिशन ते न्यूट्रियंट्स आसलें उदक देव ताका दिता ताका भूकूच लागना मागीर वय आमी इतल्या विटामिन्स कितलें खायचे तांदूळ आसल्यान ताका तें मेळटा उदकांत देव तो उठलो आनी इतली महिलां सरलो म्हणा आनी पूण ताणें सत आसल्यान तशें देवान कितें सांगलां तेंत आनी मनशाचें घडणं हें तुलान करणं आनी स्पेक्युलेशन ह्युमन स्पेक्युलेशन ना ते रेवलेशन मात वॉट गॉड हॅज रिवील्ड that he has conveyed तितलें मात्र हांगा स्पेक्युलेशन सुबान मार्केटीन पळय पयशे पडटात की वयर येतात की सकयल येतात की स्पेक्युलेशन बसोन कंप्युटरार बसोन स्पेक्युलेशन कर घालची लॉटरी वयर गेले पयशे शेअर मार्केटीन ऑल स्पेक्युलेशन शेअर मार्केट थंय शेअर मार्केट न्ही तें रेवलेशन देव कितें सांगता तें रेवलेशन ती सांगतात आसल्या बरी आतांचे थोडे प्रवादी हांव पळयता काय म्हळ्यार फायनान्शियल गेन प्रवाद करचें नांव आपोवचें व्हडलो बिजनसमॅन बसला ताका इतले पयशे जातात तसो बिजनस वाडटा करोडांनी चडटा म्हणून पयशांचें उलोवचें आतां पयशांचें जेदू कितले चड उलयला कित्याक थंय तुका पयशे चड जातात वो पयशे भरतात म्हणून उलोवंक ना तुका पयशे फायनान्शियल गेन्स तो उलोवंकूच ना तो देवाचें राज शांती समाधान त्या विशयान तो उलयला जेजू आतां आनी एक काले म्हणून पळोवचें म्हळ्यार एकच आतां पळय तुमकां सांगचें जाल्यार एक कोणें म्हाका वॉट्सॅपार लिंक धाडल्या म्हाका मागीर कालें पळय हांव म्हणून लिंक टायम आसतना हें केलें वॉट्सॅपाचेर म्हळ्यार सर्मास आयकलो आनी पळयतना 50,000 पळयल्यात हे कळलें झाप की 50,000 व्यूज आसात 50,000 प्लस आसात म्हाका इंट्रस्ट लागलें आनी हांव दार घालें आनी मनांतले दोशी जातात म्हणून पुरो पळयलो हांवें तो कितल्या मिनिटांचो हांवें पुरो पळयलो एक इल्लोसो वेळ जाता ताणें बायबल उक्तो केलो आनी हायजाय प्रवाद दिता म्हणून तें सांगूंक सुरू केलें एक ताका तो इल्लेशें सांगूंक येता अडेशें देवान सांगलां म्हणून अशें तुका बॉल मेळटा तुका पयल्यांत कालें म्हळ्यार तुका पयशांची कंत ना देवान दिता म्हळ्यार पयशेच काडले पयशांचे कोण तुका रीण आसूं पुरो तूं रिणान बुडलाय जावं पुरो तुजें रीण एकाच माराक देव गूण संदायता तुका पयशांचो वळो येता म्हणून वो सांगता तितलें सांगल्या तक्षण पयशांचें सांगता एक फोन आयलें टेस्टमनी एकली म्हाका पळयतना अशें रेतीर एक खाताना म्हजें बोट दूख जालें गूण जालें बोट गूण जालें एकली बोट गूण जालें क्षण ताचें जालें टेस्टमनी परत जाली हांव इतले बरें मागतेली इतले शर्मा वायक घालें हांवें शर्मा वायक खाताना म्हजें बोट गूण जालें म्हणून मागीर हांवें इल्लेशा वेळान परतून हाणें सुरू केलें तुजे पयशांचें आनी परत कांय ना देव दिता ताणें दिता म्हणून सांगलां म्हणटा दिजेचो देवान हांव मागता अशें पळयतात मागीर कमांड करता वो पळयतात मागीर कमांड करता वो पळयतात मागीर कमांडींग द होली स्पिरीट खरी जत्त म्हणून कमांड करतना आनी एक टेस्टमनी आयली हाचेर रावलें आनी ते ताका दाखयलें आनी एकल्याक दाखयलें ती म्हणाली पयल्यांचें बोट म्हजें बोट म्हणून तिच्या आनी एकल्याचें आयलें दुयेचें पोट कालें पोट पाड जाल्लें न्ही आतां पोट पाड जाल्लें आनी तें पोट समान जालें म्हणून इल्लेशें म्हणलें जाताना आनी परतून सुरू केलें आय कमांड इन द नेम ऑफ जीसस ऑल मनी शूड कम टू द ब्रदर्स हू आर लॉस्ट इन बिजनस म्हणून तशें बिजनसाक गेल्या खाणी परतून जायचें म्हणून तें सांगलें परतून आनी एक इल्लेशे वेळान 5-6 मिनटां जाताना परतून आनी एक टेस्टमनी तातूंत कळ्ळी देवाचे उतर आडकळाय म्हणना परतून टेस्टमनी घालें म्हणून सांगलें पयल्याचें बोट जालें आनी एकल्याचें पोट जालें आनी आनी एकल्याची पाट दुखाली म्हणजे गुण जालें म्हणून पोट दुखायलें म्हणून मागीर इल्लोशे वेळ परतून देवाचे उतार परतून आनी एकल्याचें ताचें थॉट बरें जालें म्हणून पाट फाट थॉट यंत जालें म्हळ्यार ते आमचे पर्णसोल्ल्याचे प्रवादी जावं पुरो एलिया प्रवादी ताणें सत उलयल्या खातीर ताणें धावाचे पडले क्रोसाचे पडले अरण्यांत आसलो येरेम्या प्रवादी देवाचे उतर प्रगट केलें देखून पट्टू बायन सेती गेलो आनी उपरांत व्हरून ताका बंदिवान करून व्हेलो आनी अशें ऑस्कर रोमेरो आनी मागीर थॉमस मोर आनी जिवाचे बलिदान दिचे पडले आमच्या काळाचे प्रवादी काले म्हणून जाल्यार ताणें खंय कश्ट सोंसले आमकां पळोवंक मेळना बसोवचें मात इतलें मेळटा तुका तितलें मेळटा मागीर काय आसोवचें पुरो फाटल्यान घाले
मागीर आनी एक तुमकां सांगचें जाल्यार हांव एक कडेन आशिल्लो थंय एकलो मॅड्रास टावन एकलो तेदोळचो बारी पॉप्युलर आशिल्लो एकलो प्रिचर येता प्रवाद येता म्हणून बोर्ड आनी पुरा गवले आनी सकडीक केलें दान धरून दिजें म्हणून आमचे दिसारूंक आयलो आमचो लोक दिजे गी म्हणून आळेशे दिसारूंक येता आमी खाल वगण हांवें सांगलें आमी सकडीक एक जेजूचें दिता जाल्यार आमी कोणाचें प्रसंग दिता जेजूचें सुवार्ता तो जेजूचें नांवान येता जाल्यार आमी पयलें दिता म्हजी काणी व्हरून आमचे कडेन कळलें कंट्रिब्युशन आमी फादरा कडेन उलयल्या फादर म्हणाले आमचे कडेन कळलें हांव तुका दिया तांकां करसा म्हणून आमी खर्च काडून दिलो आमी दिल्ली खबर ती सगळ्यांक स्प्रेड जाली लोकांक दरबास दिले आमच्या लोकांनी आनी आयलो लोक पळय दे आर ऑर्गनायझींग फॉर 25,000 त्या ल्हानच्या गांवांत दोज डेज पब्लीक मैदानार पब्लीक गव्हर्मेंट मैदान खणयलां तांणी DC कडेन दिसान आनी पुरो ऑर्गनायज केलो व्हड व्हड स्पिकर्स आनी पुरो आयल्यात आनी पुरा म्हणून आनी म्हण आमी वयचे म्हणून आमी फादरा बी येता म्हणून निर्धार केलो आमकां म्हणून सांग स्पेशल जागो आमी जालो नाका आमी खंय जागो मेळ्ळो थंय रावून आमी ती आयकता म्हणून व्हडले इव्हेंट इट इज खोल एडवर्टायजमेंट केला आनी सकडे केला निमाणे दिसा आमी गेले हांव ते सांजेच्या 5:30 सुरू जाली ओपन ग्राउंडाचेर आनी थंय येताना इतलो लोक आनी पुरो पडलो खंयच्या गांवचो लोक आनी पुरो आयलो ऑर्गनायज केला आनी आमकां ते कशें तो स्पिरीट आयलो आयकोनचो ह्यो कालेंग म्हणलो म्हणून आनी पुरा स्पिरीट मागीर खबर मेळ्ळी म्हळ्यार तो येवन 5 स्टार हॉटेलांत रावला 5 स्टार हॉटेल आमचें पुरा दिल्लें तितल्या 5 स्टार हॉटेल करतालें गे कोणाच्या एका घरांत एक रूम इगर्जेंत तांची प्रोटेस्टंटची इगर्ज आसली त्या प्रोटेस्ट इगर्जेर राव येतालें तो एक गुड्यार रेजॉर्टा 5 स्टार तें मिनिस्टर आयिल्लो एपटीन तातूंत रावलो आनी चीफ मिनिस्टर आयिल्लो थंय रावलो आनी चीफ मिनिस्टर रावल्या रुमान थंय 4 नॉट्सांक खाली रुमाचें नांव तातूंत तो रावला म्हणून मागीर आमचे म्हणजे तेचे मागण्याचे पाद्राब आनी पुरा तांकां ते केशे समज जावना ते म्हाकाय तें समज दिसोना खंयच्या दुबळ्या लोकांनी काम करलो पयसो आनी पुरा दिला 5 स्टार हॉटेलांत एलिशा खंयच्या हॉटेलांत आरण्यांत आलो तो ताका बकरी मेळ्ळी आरण्यांत आनी उंची खारां पळय जे स्पेशल खारां व्हडलीं खारां आनी पुरा तशें व्हडल्या हें पुरा आनी ताच्या उपरांत थंय मेळलो संदेश कांय ना तो ताच्या कुटुंबा विशयांत बायले विशयांत व्हंकले विशयांत आमी खाले मागण्या तें म्हणून सांगता तो देवाचें उतारताना पयले अर्द्या घंट्यान ताचें कांय येवंकूच ना ताचें काजार कशें जालें ताची वळख कशी जाली आनी तें मागण्यांत आलें हांवूय मागण्यांत आलें तशें आलें अशें आमी मागण्या करता तें म्हणून देवाचें उतार काण एक देवाचें वाक्य काण त्या विशयांत एक्सप्लेनेशन काणून ताणें लोकांक कॅप्टिवेट करचें जालें तें करूंक ना आमचे बरें तिके बुदोवन फादरा मागण्याचे स्पिरिताचे फादरा बस आमी यात म्हणून म्हजे कडेन मागीर आमी उठोवन रिक्षा धरून आयल्या फाटीं जेजून ताच्या शिसान धाडले वसा तुमकां कालें दितात खाया रावा खंय तुमकां जागो दितात तशें हांव हे थोडे संकेत मनशाच्या भोंवतणीचे खंय रावता आनी कशें येता तो थोडे फावटी तांचे ते थोडी फ्लायटां विमान तांचीच आसता सो हें पळयतना कळटा सादारण कालें म्हळ्यार हे जेजूचे सुवार्ता परगटणार गी या आपणा खातीर जेजूक उपयोग करचे गी म्हणून तशें कळटा आनी एक पळयता आमी काल म्हळ्यार चड आनी चड लोकांनी अशें जाल्यार थंय आकर्शीत जावचें कोण पळय अशें जाल्यार तुजें हें सगळें खाण उडयता आनी तुका मागीर दाराबस्त मेळटा तुजें बिजनेस बरो जाता तुका इतलें जाता तितलें जाता अशें जाल्यार थंय आकर्शीत जावन वेचें आमी आज काळ ह्या करेजमाच्या वेळार आमी पळयता जेजू तो काले मनशाला प्राजीत केलें मागणें केलें आनी कुर्साची वाट सोडलो ह्या दोनां मदें एक जेजू काले मनशाला मस्त आस्त बदीक बसोवचो जेजू एका कुशीन आनी संपत्ती दिवचो आनी एका कुशीन कुरीस काण घेवन येवचो जेजू आसा सो चड आकर्शीत दिसचो कोणसो म्हळ्यार पयलेचो म्हळ्यार कालें परत दिता पळय तो प्रॉस्पेरिटी आनी एक जेजू कुरीस काण घेवन येवचो आमकां जाय आमी क्रिस्तांवां पूण जाल्यार तितलो आकर्शीत बगना ह्या दोनां मदें नीज जावन जाल्यार आमचें आत्मीकपण आध्यात्मीकपण वाडचे जाल्यार आमी खंयच्या जेजू फाटल्यान वेची गरज घेवन करेक्ट सांगलें तुमी आतां एक संवसारार काळ येता आधुनीक आतांच्या हांगा एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणून येयला प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी म्हणून हें काल गे प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी गे म्हणून पळया गे म्हणून आतां प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी म्हळ्यार देवाची खुशी कितें गे म्हळ्यार तुवें समृद्धी जावच्या पयशांनी फायनान्शियल गेन कोरोडा फाटल्यान केल्या ती देवाची खुशी म्हणून तुवें करचें उपकार कृक्कू तुवें
कर न्हू आतां तें करून तुवें फायनान्शियल गेन करचें शेअर मार्केट घालून कोरोडांनी काडीचे तुवें आनी घालून बिजनस करून करचें आनी तुजे पयशे करचे आनी खासारांक आनी परत तुवें पयशांचो वळो 4 करोड 5 करोड अशें करचें तुवें खरें तशें कोरडान हें पुरो आतां प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हळ्यार तशें तुका देवाची खुशी ती देवाची खुशी एक दुसरें घालें म्हण देवाची खुशी काले म्हण सांगल्यार तुका एका उतरान देवाडे खावन खामाट करता आनी तुका गुण जावचें तक्षण आस्पत्रेची गरजच ना म्हणून वय एकलो ब्रदर आसलो तो आमी सांगिल्ल्याक ना फादरा वखदाक धाडटा म्हणून आतां पिडा आयल्या खंय धाडिचें देव दाक्तरा मुखांत वखदा मुखांतच गुण करता वय थोडे आतां सोमॅटीक डेल्युजन म्हणटा आमी ताका वखदांची गरज ना कठीण कसलो शॉक जाला तिका न्हीद पडना तिका न्हिदेच्यो गुळीत गरजच ना तिका उलोवन तिचे भितरली खन दूख अंडरस्टँड करीत जाल्यार तिका तें दूख ओवरकम करूंक एक सांगात दिलो जाल्यार तिका ते कश्ट बघान न्हीद पडटात इल्ली च्या दिल्ली बरी पडटा फाल्यां येयली बरी पडटा वखदांनी तितली खाणी जेता म्हणना थोड्यांक खोलो भितर दूख आसा कली उतरां म्हणली ओली दूख आसा गे तांकां कितें करूंक म्हण सांगलें हात वयर वयर तो बावळ्यान ती येवन दूख रावल्या वय तिका हात वयर करूंक जायना तिचे कडेन उलोवन इल्ल्या मागण्या करून देवाचे उदक सांगून आनी पुरा ते गुण करचे आमचे कडेन ते हें आसा स्किल्स आसात आमचे कडेन ते यूज केल्या क्षणां थियरीज आसा ते यूज करतना ती कापापीन वयतले येता देवाच्या नांवान ताका तशें आतां थोडी पिडा आसा फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन जाला लंग्सांत लंग्सांत इन्फेक्शन जाल्ल्या तक्षण तुका कांय जावना म्हणून जाल्यार फाल्यां चड उस्वाद काडूंक जायनासतना ICU आनी परत व्हरची परिस्थिती आसात हे मनीस तशें म्हणटात आमच्या घाल म्हळ्यार एक उतरान देवाक कामाण करता उलयली उतरांत बायबलांत आहात ती सांगल्यार तुका गुण जाता बऱ्या पटीन सांग तुजी पिडा गुण जाता म्हणून हांव जेजून खंय म्हणा अशें म्हणा देखून तें सांगल्या तक्षण तुका बरें जाता म्हूण सांगून ती उतरां काडची वो आतां हाका म्हणटा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणून वय देवान तुका समृद्धीक करता म्हणा 5 तेलां दिल्लीन ती 10 करता म्हळ्यार आतां 10 करता देव ताचेर फाती तूं ताणें सांगलें बरें वायबाटाक घाल चडय उखर क्रूक तूं कर म्हळ्यार तूं जातात त्या पयशां फायनान्शियल गेन जातात म्हणून तें एक जालें मागीर आनी एक जालें म्हळ्यार तुका जॉब मार्केट तुका व्हडलें काम जायजेत म्हणून एकच पडी तें 5 लाख 6 लाख सांबाळाचें मेळटा म्हणून तुका तांचो रिगान कितल्या जाणां रिगान काम करयत चकडांक वचून रिगान पडोवन जाता गे चकडांनी मॅनेजर जावन जाता गे तशें मागीर एक पोजिशन तुका तें मॅनेजर जागी प्रमोशन पोजिशन मेळटात ओलेले म्हणून 5 पटी म्हणून तांणी म्हणून पुरो जाल्या पळय आमकां फोन करतात केदाळ मेळटा ताणें मेळटा म्हणून केदाळ मेळटा आमकां फोन करून विचारतात तांकां वय दीस आर द हे कातोलीक हांवें म्हणचें आतां कातोलीक प्रिचर्स आयल्यात टीव्हीर पळया आमी रेतीर जाता तुमी वचून रावा आनी गुण जाता 5 पटी म्हणा 10 पटी अर्दान रावन अर्दान देवाक न्ही अर्दान हांकां अटेन्शन इज दे आर सिकींग अर्दाना तांचें अटेन्शन तांकां बिब्लिकल प्रवादी ते कांयच न्ही ते लिपोन आसात देव तांच्या मुखार फोकस आनी उलोवचें देवाचें हांगा देवाचें कांय ना हांव सांगता 5 पटी सांग 6 पटी सांगता रिपीट करा हांव म्हणून ताकाच देव आई गॉड करता तो आई तोच एक मिनी जाता देव एक तुंडूराई सायडीसो म्हूण मात तुंडूराई म्हणटा म्हळ्यार तशें एक म्हाका तांचें दिसलें आतां हे आमी घालून करता तांकां हाडून आमच्या आतां लोक आसा म्हणून आमी आनी तांकां एडवर्टायजमेंट करूंक आमची क्षेत्रां पुणक्षेत्रां आनी आमच्यो इगर्ज्यो फिरगोज्यो हांकां फोकस करता खाली एकच फायनान्सस आमचे हेंगो हिलींग लोक हाडून येता थंय आनी देवा समोग बिलकूल ना तांणी हेच्या पिडा गुण जावं एक रेतीर जावचें म्हळ्यार रितीरा रे म्हळ्यार घालें रितीरा रे म्हण सांगलें लॅटीन भाशेंत देवा थंय येवंक देवाक म्हजें थंय बरोवंक देवाक हांवें आराधन करूंक देवा स्तुती करूंक वर्शीप गॉड हर सेर्माचो मुख्य इरादो एकच बाबत वाडोवंक तें पयशे येवंक ते येवंक कांय न्ही पूण आतां क्रिस्तांवांनी पयशे जोडूंक जो गे क्रिस्तांवाडे व्हडली घरां सोडूंक जाय क्रिस्तांवाडे आसा जेत देव समजोच पावता आमी वयर जाल्लें आमी काम कर आमकां दिल्लें तालें तांकां आमच्या कश्ट मिनतीन आमी आमच्या तोठां बाटां आनी आमी बांदून आयल्या घरां बांदून आयल्या शिकाप आयल्या आमी मुखार बायल्या गांव वचून जोडनान घरां म्हणजे ते वाचबी पूण हांगा रेतीर वचून तुका पयशे जातात तुका फायनल देवाड्या मागल्यार शब्द काडल्यार तुवें 5 पटी म्हळ्यार तुका फायनान्शियल मॅजीक जाता मॅजिकान पयशे मेळटात मॅजिकान काम मेळटात तुवें शिकानातल्याक आनी खाल्यार म्हाका काम मेळटा म्हळ्यार तुका अमेरिका वचूंक जाता कॅनडा वचूंक जाता म्हण सांगल्यार हें कळ्ळें आयलां म्हणून आमकां ना मागीर कळ्ळें म्हळ्यार थोडे फावटी पोजिशन उद्दो थोडे फावटी रेकग्निशन तुज्या कंपनीन तुका तुवें व्हडल्यान काम केलां म्हणून पाद्राप तुका आतां वायस प्रेसिडेंट करता पाद्राप तुका
जोलो घालता तुका रेकॉग्नायज करतात समाजीन तूं व्हडलो कंपनीन तूं व्हडलो तुका रेकॉग्निशन ना म्हूण चिंते नाका तुका रेकॉग्निशन आसा म्हणून मागीर रिलेशन तुवें आशिल्लें रिलेशन तुका मेळटा म्हणून संबंध मेळटा हें पुरा इतलो संगत्यो एक पयशे फायनान्शियल गेन्स एक हेल्थ गेन हय तुज्या आयलेवचे तिसरें पोजिशन गेन मागीर जॉब तुका व्हडलें मेळटा म्हणून मागीर आनी कितें म्हळ्यार रेकॉग्निशन वळखोवचें तुका सगळो संवसार वळखता तुका व्हडलो जाता म्हणून हें एक आसा मागीर रिलेशनशीप तुका कोणा कडेन रिलेशनशीप जाय ताचें रिलेशनशीप जाता म्हणून विथ हूम यू वॉन्ट रिलेशनशीप जाता म्हणून ह्या विशयांत ताणें सांगलें हें देवाची खुशी म्हणटात ते तुवें ताचे कडेन उलोवचें ताचें रिलेशन करचो असो समज देवाची खुशी तुवें पयशे करोडान करची देवाची खुशी म्हण खंय सांगलां म्हण तें सांगना आनी जेजू तांकां एक आयले म्हळ्यार पोस्टमॅन आसले बरी पोस्टमॅन म्हळ्यार तेंच्या हाडचें हांगासर दिवचो जेजू देव म्हण सांगनात हांवें कितले 2-3 सर्मावणी प्राय केल्यात जेजू तांकां सेंटर न्ही देव न्ही तो जेजूक पावर आसा सर पदेदार सर जाणारी तो ओमनिशंट ओमनिपॉटंट गॉड देव स्वर्ग संवसाराचो रचणार म्हण ते दाखयनात जेजू एक पोस्टमॅना बरी तेंच्या काडटा तुका पयशे दिता पोस्टमॅन एक लेटर हाडटा मनी ऑर्डर हाडटा तुका 10,000 रुपया आयल्यात पुताचे 10,000 दिता आनी एकल्या तुका 1 लाख आयला पोस्टमॅन काडटा तुका 1 लाख आयला म्हणून दिता सायन काडे दवरता हें देव जेजू कडेन पोस्टमॅन आयलो तुका 5 लाख 5 करोड म्हूण दिवचो म्हूण मात जेजू तशें देखून हें काल जालां म्हळ्यार हांगा ह्या नमूनेचे पयशांचे फायनान्शियल गेन्स हेल्थ म्हणटाना ही रेतिर्गी म्हणून हांवें वळखून हांगा काडून आमी एडवर्टायज करता हे करतात गूण जावंक येच्या खाली गूण जावंक येची ती रेतिर्गी ह्या देवा मेळोवंक येतात की तांची पिडा गूण जावंक येतात हे पयशे बॅगावर नेतात की देवाचो कृपा भरून हाडटात ही रेतिर्गी म्हणून फर्स्ट पयल्यान हांवें एक सवाल करचें ती रेतिर्गी म्हणून आतां देवाचे उतारे कोण देवा आराधन करता न्हीज येतना तुका समाधान जालें तुका इल्लें बरें बागलें तें ऑफकोर्स इट्स ए सायड प्रॉडक्ट ऑफ बिकमिंग ते होलीनेस तुका आयलां गे पवित्रपणान तूं वाडलाय गे देव आशेत आमी हांव कसो पवित्र तुमी पवित्र जाया वय तशें तें पवित्रात्म्याची देणी आतां पवित्रात्म्याचें देणें समाधान संतोष स्वस्तिकाय तुजे थंय आयली स्वादामान तुका सेल्फ कंट्रोल आयलें हे पुरा गूण करच्या बदलाक आमकां ते हें ते उपकार म्हळ्यार अले उपकार देखून आमी वी हॅव टू क्वेश्चन द वे ऑफ द सम रिट्रीट्स वी आर कंडक्टींग नाव वय म्हाका डावट येता मोगाचे न्हू सबार संगती आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत आमी जाणा जाल्या प्रत्येक जावन आदल्या काळार प्रवादी सांगताले आनी तशें जातालें पाद्राप सांगताले आनी तशें जातालें आनी आयच्या दिसांनी आमकां तें पळोवंक मेळना म्हूण सांगल्यार कांय देवासपण उणें जालां गी म्हणल्या विशयांत आमी आज ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत जायत्यो संगती जाणा जाल्या तुमकां समजता की देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर आमचे संगी आशिल्ल्या फादर डॉल्फी आनी फादर सिप्रियान हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हाचो मुखलो भाग येवच्या आयतारा दिसा आमी पळयतल्या जेजून 40 दीस प्राजीत केलें उपास केलें ह्या विशयांत आनी थोडी माहिती आमी जाणा जातल्या समजतल्या जोडतल्या देखून तोळ पर्यंत राखून रावा समट आणि सावाला चढय आमचो भावार्थ सुम्या
आसतना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसतना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसतना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परातना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.